नमस्कार. आज सकाळच्यान म्हजो वाडदिवस मनोवपा खातीर सकाळी 8 जी सुरू जाल्ली ती रातच्या 11 पर्यंत गोंयभरांतल्यान समेस्त सगळ्या लोकांनी उपस्थिती लायली. सगळ्यात पयली प्रत्यक्ष भेटून ज्यांच्यांनी म्हाका शुभेच्छा दिलो त्या सगळ्या जाणांक हांव खरोखरूच मनापासून ऋणी आसा. फाटले 7 वर्सां गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून काम करता आसतना म्हजे कडल्यान खूप बरी कामां केली हांवें. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतली, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आसतली, ही सगळी कामां हांव फक्त आनी फक्त तुमच्या आशिर्वादान करपाक शकलो. आयज तो मोग प्रेम तुमचो सगळो ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तांत म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो. निश्चितच हांव तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. भारतीय जनता पार्टीचे आमचे ज्येष्ठ नेते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, अमित भाई शाह आणि अध्यक्ष नितीन नवीनजी हांच्यांनी सुद्दां म्हाका फोन करून आणि ट्वीट करून तांच्यांनी विश केलो. हांव तांचेय बी आभार व्यक्त करता. आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशातले नेतृत्व आमचे अध्यक्ष दामू नाईक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे, सगळे मंत्री आमदार हे प्रत्यक्ष म्हाका विश करपा खातीर सांखळेत आयले आणि तांकांय बी हांव सगळे देव बरें करूं म्हणटा. सकाळपासून सुरू आसपी कार्यक्रम जे हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो कार्यक्रम जो आसा हो आयच्यान सुरवात जालो. आमी हेल्थाची आपल्या काळजी घेवची म्हणून हांवें हेल्थ विथ आयुर्वेदा ही कॅम्पेन सुरवात केल्या. ती कॅम्पेन पुराय गोंयभर 40 मतदारसंघांत चलतली. आमी म्हणटा ते प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. डायबिटीज आसतली, परत रिनल फेल्युअर आसतले, हायपरटेन्शन आसतले, अशी दुयेंतां जावची न्ही म्हणून आयुर्वेदाची दिनचर्या ऋतुचर्या सगळ्यांनी फॉलो करची. ह्या निमित्तांत आयच्यान हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो कार्यक्रम आमी सुरवात केला. 40 दीस हो कार्यक्रम चलतलो, तितून वांटेकारी जावचे. हांव खऱ्या अर्थात आमी जो करियर गायडन्स हो कार्यक्रम जो पुराय आमी गोंयभर एकाच दिसा हायस्कूल्स आणि हाय सेकंडरी ह्या दोनूय कडेन जो घेवपाक शकलो त्या खातीर हांव सगळे करियर अंबासिडर्स हांचे खूप खूप अभिनंदन करता. हो रिकॉर्ड आसतलो. 600 हायस्कुलांनी एकाच दिसा करियर गायडन्स हो कार्यक्रम तेंच्यांनी घेतलो. भुरग्यांचे करियर घडचे हे म्हणजे मुळात उद्देश आसा आणि ह्याच खातीर करियर गायडन्स हो कार्यक्रम आमी आयोजन केल्लो. त्याच बरोबर ह्युमन रिसोर्साच्या मार्फत प्रायवेट आमी जॉब फेअर जो ऑर्गनायज केलो. ह्याय कार्यक्रमा खातीर हांव आमचे वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट कल्पक आनी तांची सगळी पुराय टीम हांच्यांनी जवळपास 1300 भुरग्यांक जी अपॉइंटमेंट दिवपा खातीर काल सांजचो जो कार्यक्रम जालो तेतून तांचेय बी हांव अभिनंदन करता. आणि निश्चितच अशा पद्दतीन आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, युवा मोर्चाचे, महिला मोर्चाचे आणि साखळीतले सगळे कार्यकर्ते यांच्यांनी आयज विविध कार्यक्रम वेगवेगळ्या जाग्याचेर दवरले. सगळे जाण खूप मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जाले. त्या सगळ्या जाणांक हांव मना काळजांतल्यान तांचेय बी धन्यवाद म्हणटा. आणि खरोखरूच म्हणजे म्हाका खूप खोस भोगली. ज्या पद्दतीचो प्रेम मोग अफाट गर्दी सकाळपासून आतापर्यंत सगळ्यांनी म्हाका दाखोवन गुच्छ दिवन सगळ्यांनी मोग दाखयलो त्या बद्दल हांव परत एकदा समेस्त सगळ्यांचे हांव उपकार आठयता. म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गेली 14 वर्सां आसा. डबल इंजिनचे सरकार. फुडल्या 5 वर्सां खातीरय बी परत एकदा डबल इंजिनचे सरकार येवचे माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात. विकसित भारत आणि विकसित गोवा 2037 हे करपा खातीर तुमची सगळ्यांची ताकद, तुमचो सगळ्यांचो मोग हो म्हज्या खातीर खूप महत्वाचो आसा आणि तो सगळो जाण तुमी दितले. परत एकदा आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार हाडटले हाजी म्हाका अपेक्षा आसा. गोंया खातीर बरें काम करुया. स्वयंपूर्ण गोंय हे यशस्वी करपा खातीर आणि त्याच बरोबर आमचे विकसित गोवा 2037 जावपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार आसतलो. परत एकदा वाडदिवसाच्या निमित्तांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही दाखयल्ल्या मोगा खातीर हांव खरोखरूच मनापासून तुमचो ऋणी रावप, हे हांव उपकारी रावप हे अशेंच म्हणटलो. आणि सदोतीत परत एकदा हांव तुमकां सगळ्या जाणांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा म्हजे वतीन आणि पुराय म्हज्या फॅमिलीच्या वतीन. देव बरें करूं.